म्हजो आसरो देखंदी बिगल्या तूंच म्हजो देव तूंच म्हजें खोटें तूंच म्हजो सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा आम्ही हर एकली तयार आसा तुझे सांगात वेळ करसो तुझो मोग करूं तुझे उतर आयकून त्या उतरा प्रकार आमच्या सालत्या जिणयेंत जियोंक मनशा सैमान सुकोन पडताना सुख वळखून घेवन एकामेका संतोषाचो समाधानाचो संबंध रुतां करूं आणि विशेष जावं या कृपेच्या प्राजिताच्या काळार प्राजित करून कुडीच्यो ल्हान ल्हान धंडोवण्यो करून कश्टातल्या भावा भयणीचो उगडास कडून तांच्या गरजां पावोवंक येदळसू आमी बरें मन दाखयलां मोगाळ जेजू आमी हर एकलीं तुजे भाव आनी भयणी भावार्थी भुरगीं हांगासर ह्या पुनशेतांत दिबेर पडून ह्या आल्तारेर तुजे हाजरपण अनुभव करून तुजी स्तुती करूं तुका आराधन करूं तुजे सांगात हो 1 घंटो करसूंक आमी बरें मन दाखयलां आमी हर एकलीं विविध फिरगजेतां आमच्या कुटुंबांत एका कुटुंबा भशेन सांगता मेळ्ळ्या जेजू एकाच उद्देशान मागोवंक आयल्या जेजू आमी आयल्या आमकां तुका समर्पण दिवं
जेजू आज आमच्या काळजा मनात सबार बाबा बहिणी पासत मागच्या खातीर मागणी घेवन आयल्या, तेसावां घेवन आयल्या, विनवणी घेवन आयल्या. आनी ह्या पूण शेतान येदोळ मनसर हजारो लोकांक जायतें बरेंपण जालां. आनी आमी आमच्या मदें जायतीं जाणां मेळिल्ल्या उपकारा पासून अर्गां दिवंक आयल्या. आनी आमी थोडी विविध तेसावां खातीर मागोवंक आयल्या. जेजू आमी तुका आराधन करता आसतना, आमी तुजी स्तुती करता आसतना तूं आमचे संगत राव. आनी आमी तुजे संगत रावून हो वेळ करसून फुडें सरता. आराधनाची गीत आमी मुखार सवया आनी आमकांच आमी ताच्या हाती समर्पण दिवया. तूंच म्हजो रक्षक, तूंच म्हजो वैज, तूंच म्हजी सकत, तूंच म्हजो देव. तूंच म्हजो रक्षक, तूंच म्हजो वैज, तूंच म्हजी सकत, तूंच म्हजो देव. आराधन करता सगळ्या या काळजान, मुखार सोदता म्हज्या जिवितान. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वाक, हांव तयार आसा, हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा, हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा, जेजू हांव तयार आसा. हालेलुया, 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 बसया, थोडा वेळ आम्ही बसया. बसले कडेन एक घडीभर आमच्या आमी दोळे आमी धांपया. देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या वेळार देवान आमकां रचलां बसलां सांबाळलां मात्र न्ही, आमकां हर एकल्यांक ताच्या मोगान ताणें आमकां राखून व्हेलां. बाबा भयणो, देवाची ती उदांड दयाळाय आमी उगडासा काडया. परत हांव तुमकां उलो दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या देवाक मात्र आमी नियाळया. देवान ह्या संवसारी आमकां समेस्तांक उदंड मापान धर्मार्थ म्हणले बरी दिल्ल्यो प्रमुख मोलादीक 4 संगत्यो आसात.
आणि आमच्या त्या कुडीक भोव गरजेच्यो वारें, उदक, उजवाड आणि देवाचें उतर फुंक्याक तें आमकां मेळना. ह्या संगतीचो आमी बेपर्वो करचो न्ही. ह्या वस्तूंचो, ह्या संगतीचो, ह्या उतरांचो आमी मोग करूंक जाय. सबारपोटी ह्यो 4 संगती आमकां ससाऱ्याचे जावन गेल्यात. वैगी नेंगी म्हणलें आमच्या जिविताची मोलावणी करून आमी पळोवया. जर बाबा बहिणो वाऱ्यान, पावसान, सुर्यान आपण आपणाचें काम करिना म्हणून नियाळल्यार, दृढ मन केल्यार मनशाचें जिवीत कशें जावंक पावतलें. उदक ना जाल्यार, बरें फावतें नितळ वारें ना जाल्यार, सुर्यातावन मेळचो तो बरो उजवाड आमकां मेळना जाल्यार आमचें जिवीत भोव कश्टांचें. त्या देखून बाबा बहिणो देवाक आमी अर्गां दिवया. विशेश जावन ह्या संगती पासून तात्सर मनोभावान आमी ते घेवचे नाकात. येदोळूस उदकाचो तापावत हेने तेने आराम जाला. सबार गांवांनी नितळ बरें वारें नासतना, हवो नासतना लोक कश्टार आसा. आनी ह्या संदर्भार देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें आमकां जाय पुरतें उदक फावो केल्ल्याक, पियोंक आनी आमच्या कृशेक देवाक आमी अर्गां दिवया. येदोळ मनसर नितळ वारें, वातावरण, हवो आमकां ताणें फावो केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया. बाबा बहिणो सबार कडेन सबार रितीची खरगां आयल्यार, कश्ट आयल्यार ताणें आमकां असल्या कश्टाक संकश्टाक संपडूंक सोडूंक ना. त्या देवाची आमी स्तुती करया. त्या देवाक आमी दिन वासुया. पयल्यान पयलें ताणें आमचे ते वतल्या सर्व देण्या पासून, दाखयल्या त्या सर्व अपरमीत मोगा पासून, ताच्या उपरांत आमचे विनवण्यो, आमचे समर्पण आमी करूंक फुडें सरया. बसले कडेनच आमी ताची स्तुती करून एक स्तुती गीत गावया. ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿ
ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Sababu aradan tuka somya Jesu Aradan tuka somya Jesu aradan tuka somya Jesu Aradan tuka somya Jesu Jesu सर्व दयाळा aradan tuka somya Jesu Jesu सर्व मोगाळा aradan tuka somya Jesu Jesu मोरियेच्या बाळा aradan tuka somya Jesu Jesu काकुळतीच्या दर्या aradan tuka somya Jesu Jesu मोगाच्या सागोरा aradan tuka somya Jesu Jesu जीविताच्या उंड्या aradan tuka somya Jesu Jesu सर्गा संसाराच्या राया aradan tuka somya Jesu Jesu सर्गीच्या वैजा aradan tuka somya Jesu Jesu बऱ्या नीतीदारा aradan tuka somya Jesu Jesu आमच्या मुनसुबीदारा aradan tuka somya Jesu Jesu सर्गीच्या देवा aradan tuka somya Jesu Jesu सर्गीच्या दारा aradan tuka somya Jesu Jesu सर्गीच्या सता aradan tuka somya Jesu Jesu सर्गीच्या वाटे aradan tuka somya Jesu Jesu सर्गीच्या जीविता aradan tuka somya Jesu Jesu आमच्या सौम्या आणि देवा aradan tuka somya Jesu Jesu आमच्या सर्वस्वा aradan tuka somya Jesu Jesu आमच्या जीवा aradan tuka somya Jesu Jesu आमच्या काळजाच्या दनिया aradan tuka somya Jesu Jesu आमच्या जीवा आणि सर्वस्वा aradan tuka somya Jesu आमच्या सोडवंदरा aradan tuka somya Jesu आमच्या तारोका aradan tuka somya Jesu आमच्या बोऱ्या गवळ्या aradan tuka somya Jesu आमच्या कर्या इष्टा aradan tuka somya Jesu आमच्या रक्षका aradan tuka Jesu आमच्या अमोलिक रक्ता aradan tuka somya Jesu आमच्या सोडवंदरा aradan tuka somya Jesu आमच्या काकोळदरा aradan tuka somya Jesu आमच्या मोगा aradan tuka somya Jesu आमच्या रक्षका aradan tuka somya Jesu आराधनानी वंदन करो
आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता कष्ट दुःख आमचे आराधनानी वंदन करू कष्ट दुःख आमचे समर्पिता पिडा शिडा आमची आराधनानी वंदन करू पिडा शिडा आमची समर्पित खंत बेजाराय आमची आराधनानी वंदन करू खंत बेजाराय आमची समर्पिता हालेलुया 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 देवाचे उतर सांगता काळोखान जियेल्या परचेन देखलो उजवाड आणि तो जावन आसा जेजू क्रिस्त तो जावंक पावलो उजवाड सगळ्या मनशा कुळाचो क्रिस्ताचो उजवाड सुर्या प्रास परजळीत कित्याक तो तितलो परजळतागी वेळा काळा परवीं सब्द जावन आसलो देव आमचे सोबे जियोच्याक मनीस जावन आमचे मदें जियेलो आनी आमकां ताणें हर एकल्यांक उजवाडाची भुरगीं केल्या पूण बाबा पेन्नो आमच्या अस्कतकाय वरवीं आमच्या उण्यापणा वरवीं आमच्या अंतस्करणांत आमच्या काळजांत एका रितीचो अंकार आसा काळोख आसा आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा आमचो काळोख खंय थावन आयला जेजू थावन न्हय हे संवसारी संगतीक लाभ धरले वरवीं काळोख असो आमी सडीत मोग केल्ले वरवीं जेजू क्रिस्ताक सर्गेच्या उजवाडाक आमी पयस दवरले वरवीं आज आमी काळोखान सस्पोन आसा आनी ह्या वेळार ह्या आल्तारीर तो जेजू आमकां खरो उजवाड दिता तरी तो उजवाड आमकां पळोवंक अनुभव करूंक त्या उजवाडान सोमकोवंक आमकां कितेंय उबगून बगता त्या देखून बाबा भयण आमचें उणेपण आमी उगडासा काडया सोम्या मुखार आमी तें व्यक्त करया आमचें उणेपण हेरांक कळीत ना आमचें उणेपण ह्या जेजूक कळीत आसा आनी आमकां कळीत आसा त्या देखून परत हो वेळ तोड वेळ आमी करसोवया आमच्या आंतरीक जिविताचेर कित्याक जेजू पळयता आमचें आंतरीक जिवीत आमची बायली सोबाय तो पळयना आमचो बायलो रंग तो पळयना पळयता आमचो आत्मो आमचें अंतस्कर आनी ताची सोबाय तो पळयता आनी आमकां तो बेसावांनी भरता जर आमच्या आंतरीक जिवितांत कितें उणेपण आसा कोणा लागीं आमकां राग आसा कोणा लागीं आमकां बेजाराय आसा आमचें आत्मीक जिवीत ह्या कुरपेच्या प्राजिताच्या काळार सारकें करूंक नवीकरण करूंक जेजू आपोवणें दिता आसतना एक घडी भर मावून रावया आमच्या आत्मीक जिविताचेर नदर घालया आनी
जेजुतावन कृपा आमी मागया. आमची जबाब आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. 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 आमच्या वडिलांक अविधेय जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. आमच्या कुटुंबांतली जबाबदारी पाळी नातल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. दिसपडते एकामेका दुखशी उतरां उलयल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. राग दवरून फारीकपण घेतल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. कुटुंबाच्या एकवटा विरोध केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. एकामेका फोट साक्ष सांगल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. आनी एकल्याच्या रागाक कारण जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. पेल्याच्या पातकाक कारण जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. वायट सवयाक लागून कुटुंबांत कळंक हाडल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. ल्हान ल्हान संगती खातीर झगडें केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. दिसपडते आमच्या कुटुंबा जिणेंत सोंसणीकाय वगडायल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. अविश्वासी जावन विश्वासघात केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. सत लिपयल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागण्याक महत्व दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. वावरताच्या संगतीक महत्व दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत आमच्या आमच्या बेसाचे कायदे बऱ्या रितीन पाळी नातल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत एकामेका थंय दुबाव पावल्ल्याक पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. एकामेका थंय बोगसूंक इन्कार केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. दिसपडते हट्ट धਰਨ जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत सोडदोड करूंक सोलवल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत देवाच्या उतरा प्रकार जियेनातल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. एवकारिस्त सेवनो एवकारिस्ताक मान दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. कुटुंबांत वेळार मागणें करिनातल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. कुटुंबाच्या सांद्यांक दुर्सोल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. शेजारा माया मोगान जियेनातल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. फिरगजेच्या एकवटा पासत वावरिनातल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. वाड्यांत असमाधान हाडूंक कारण जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. पिडेस्त जाता आसतना भावार्थ सांडल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. एकामेका उपकारी मोन दाखयनातल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. पेल्यान बरेंपण जोडता आसतना मोसोर पावल्ल्याक पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. काकुळदारा देवा गुन्या पुसून खा. बोकणवड्या देवा म्हाका उजो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता. बाबा भयणो, जो हांवचें पयलें पद आवस्वर 2 वाक्य 11 अशें सांगता. कोण आपल्या बाबाचो वा भयणीचो द्वेश करता तो काळोखांत आसता. तो काळोखांत ससलता. काळोखान ताचे दोळे कुरडे केल्यात.
आनी तो खंय वेता म्हूण तो सुतें नेना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आज आमी ओडा बाबार्तान भक्तीन हांगासर आयल्या. हें देवाचें उतर उगड आसा कड्या. म्हाका म्हज्या बाबा लागीं, म्हज्या भयणी लागीं, भाव भयण म्हणटा आसतना रक्त संबंधान भरलें कुटुंबाचें जायजें म्हणना. आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या वावराच्या जाग्यार जर म्हाका आनी तुमकां म्हज्या बाबा भयणी सांगता की तेंच एक वायट म्हूण बघता जाल्यार, राग आसा म्हूण बघता जाल्यार ह्या वेळार आमी उगड आसा काडया, तांच्या पासून मागया आमी. जायते फावटी ह्यो संगत्यो म्हज्या मागण्यांत, म्हज्या आराधनांत, म्हज्या आत्मीक जिणेंत म्हाका अडकळ जावंक पावल्यात. म्हज्या जिवितांत ओडू काळो काडूंक त्यो पावल्यात. त्या देखून आमी मागया ते आमच्या बाबा भयणी पासून. जुआंव सोवांजेल अध्याय 8:12 बोळ सांगता, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळो कंसलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. आनी तो उजवाड लिपोवन दवरूंक आयिल्लो जेजू न्ही. जेजू आयिल्लो तो उजवाड हर एका जाग्यानी फांकूंक. आनी तो उजवाड आमकां दिवनूच आसा. आनी विशेश जावन ह्या आल्तारीतावन, ह्या उड्या रुपार तो खरोच हजर आसून ताचेर दिश्ट घालतल्या अस्कत काय वळखून आपल्या बाबा भयणीक बगसून आपणाचें समर्पण खोटेपण सांडून बरेंपण उखल धरून जियो खातीर हर एकल्याचेर जेजू खरो सर्गीचो उजवाड फांकोवन आसा. आनी हांगासर साबार जाणांक तो अनुभव जातेत आसा. तातूंत बाबा भयणो आमच्या मदें थोड्यांक मस्त कश्ट जातात त्या बाबाक, त्या भयणीक बगसूंक, कित्याक तितलें तांणी दुखयलां, तितलें तांणी कश्ट दिलां, दग दिलां, नांव पाड केलां. तरी आमकां जेजू जाय, तसो उजवाड जाय. त्या देखून बाबा भयण जेजू सांगता तांकां समर्पण दिया, तांकां म्हाका दिया, आनी हांव त्या व्यक्तींक बदलून तुमकां दिता. अजाप जेजू करता आनी ते अजाप जायचे जाल्यार आमचो सहकार, आमचो जेजू आशेता आमचे तावन बाबा भयण. मत्तेवाच्या वांजेल्यान आमी पळयता जेजू ते नजरेता गेल्ल्या वेळार ल्हान ल्हान पिडा गूण करून व्हडली अजापां करूंक जायनासतना गेलो. कित्याक त्या लोकांक बाबार्थ नातुरलो, त्या लोकांक जेजूक सहकार दिवंक बरें मन नातुरलें. आज आमी इतलीं जाणां हांगासर आयल्या, व्हडा संख्यान आयल्या. ह्या पुणशेतांत आमकां बरेंपण मेळटा. ह्या पुणशेतांत बरेंपण मेळचें जेजूता. ह्या पुणशेतांत आमकां मेळचें त्या जुजे वाजतान. जुजे वाजान जेजूचो खरेपणी मोग केलो. सक्कणाक ताणें जेजूक समर्पण दिलें. आनी आज त्या संता मरिफात जेजू लागीं मागलें आमकां मेळटा तर आमी आमचें उणेपण वळखून घेवंक जाय. ह्या जेजूतावन, ह्या आल्तारीतावन खरो उजवाड आमी मागून घेवंक जाय. त्या देखून बाबा भयण आमी जेजूचो मोग करया. देवाचें उतर तुज्या काळजांत बागोवन दवर म्हूण सांगता किर्तनगार. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 10 ओळ सांगता, सोम्या सोम्या राबोवन तुमी बळवंत जाय. आज आमी बळवंत जाल्या. कित्याक आमच्या माय भशेन देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां. आमच्या हातांत तें आसा, आमच्या कुटुंबांत तें आसा, आमच्या काळजांत तें आसा. तें देवाचें उतर क्रियात्मक पाजलेल्या दोन दरेच्या तालवरीत बरी आमचें तें आसलें वायट मेळेपण कातरूंक शकचें आसलें. आज बाबा भयण आमच्या आंतरीक जिवितांत आसलें हर एक बांदपास मेकळें करून आनी आसलें बरेंपण तें एकामेकां वांटून घेवंक हें देवाचें उतर आमकां प्रेरण जावं दी. देवाचें उतर नियाळच्याक बाबा भयण एक पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. आमकां समय तयार करया. सर्व आमी उबे रावया ह्या आल्तरी आसलेल्या जेजू मुखार. ताका आयकोवच्याक, ताका नियाळच्याक आनी ताचो संदेश घेवच्याक हे पवित्र आत्म्या आमचें तें तूं ये, आमचें तें तूं रास कर. आमच्या हर एकल्याची काळजां मनांत तूं उगडाय. आमचें तें आसलें बंदपास तूं सुटय. देवाचें उतर आयकूंक बाबा भयण, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत उरयचें जाल्यार देवाच्या पवित्र आत्म्याची ऊब आमकां जाय आनी देवाच्या उतराची सकत आमचें तें वळोवंक जाय. त्या देखून आमचें मन ह्या वेळार पवित्र आत्म्या थंय आमी केंद्रीकृत करया. हे पवित्र आत्म्या ह्या वेळार ह्या जम्या थंय
ह्या जम्यातय तांच्या आंतरिक जिवितातय तांच्या अस्कतकायेतय देवाचे उतर दोन तरेचे तलवारी बरे आसले आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाचे उतर वाचता आसतना ते वायट सक्तीन आमकां अडखळाचे सोंगत्यो तूं पयस काड आनी ह्या वेळार बाबा बेन्नो आमकां पवित्रात्मा अभिषिक्त करतलो ताचे उतर आयकूंक ताचे उतरा प्रकार जियोंक ताचे उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक एक बेसांव जातलो धैर्य दिवच्या आत्म्या हे मुझे धांवडाय उजोंच्या आत्म्या कंत मुझी निवरा आसून आमी गायन करया सर्गीच्या रासाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरी सर्गींच्या रासाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरी सदाच्या आत्म्या सतमाशी नीतीच्या सूर्या उजवाड पांग सदाच्या आत्म्या सतमाशी नीतीच्या सूर्या उजवाड पांग देवाच्या रोजाल्या दैविकत्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका देवाचे रोजाल्या दैविकत्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका लागय सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये बेगिस्तो मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये बेगिस्तो मोगाजरी हालेलुया 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 सुरबेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे विश्वास समाते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसून अपस्वर 7 वाक्य 20 आणि 4 तावन 20 आणि 7 म्हणसर देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी पावस वतलो आवर चडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलोन पडूंक ना कित्याक ताची बुन्याद कडपार गेल्ली जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी पावस वतलो आवर चडलें जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें अशें सगळें सत्यानाश जालें देवाचें
उतारशें वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगाचें न्हू मोठवें पवित्र पुस्तकांतलें देवाचें उतर सुम्याचें उतर आमी आयकलें आनी ही उतरां जेजूच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांतलीं निमाणी वाक्य ती जावन आसात. अध्याय 7 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटात निमाणो भाग तो. आनी थंयसर दोग घर बांदप्या विशांत विवारसेला आनी त्या घडिता मरिपात त्या दोग घर बांदप्या मरिपात सर्गेची शिकवण आमकां दिल्या. थंयसर थोड्या वस्तूंचो उल्लेख केला. घर, खडप, रेंव, आवर आनी जड वारें. संवसारी दृश्टेन ह्या वस्तूंची नांवां आमी वाचतना नियाळतना आयकतना घर म्हाका रावोंक जाय, रेंव म्हाका घर बांदूंक जाय, वारें जाय अशें बगोवंक पुरो. पूण जेजू पवित्र पुस्तकांत वा ह्या संवसारीत तो शिकवण दिता आसतना ह्या प्रकृतीची ह्या संवसाराच्यो संगत्योच वापरन लोकांक धर्मदुतांक शिसांक ताणें सर्गेची शिकवण शिकयली आसा. आनी त्या मरेपात लोकांक समजूंक साध्य जालां. हांगासर बाबा बेन्नो घर म्हळ्यार आमचें जिवीत. जेजू घर म्हणटा आसतना आयच्या त्या शुभ वर्तेंत आमी पात्रांनी बांदलेल्या घरा विशांत नियाळचें न्हय, पण आमी समजूंक जाय आमचे हर एकल्याचें जिवीत, आमचें जिवीत. खडप म्हळ्यार जेजू, रेंव म्हळ्यार दिसपडतें आमचें मन बदलून आसा. चंचल मनोभाव, चंचल जावन आसचें आमचें मन. आवड आनी जड वारें म्हळ्यार म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत संवसारी जिवितांत येवचे कश्ट, संकश्ट, पिडा शेडा, दुबाव हें सक्कट जावन आसा. वारें, वादळ. गरजेचे सवाल भाव बेनो हांवें म्हाका तुमी तुमकां विचारूंक जाय. म्हज्या आनी तुमच्या कुडीक अती गरजेचें खंयचें? तें ना जाल्यार 2 वा 3 मिनटां मात्र जियेवया. सांगा पळया. वारें न्हय गी? कुडीक अती गरजेचें वारें. जेवंक ना जाल्यार एक थोडे दीस म्हणे जियेवयेत. उदक ना जाल्यार एक दीस म्हणी पाशार करियेत. पूण वारें ना जाल्यार ना. आमच्या घराक घर बांदिचें जाल्यार अती गरजेचें गिंचें पंचायतीचें परमिशन न्ही गी? वय खंय तें नासतानाय बांदतात. खंयचें? बुन्याद. बुन्याद नासतना घर बांदूंक जाता गी? वाऱ्यार घर बांदूंक जाता गी? ना. घट्ट बुन्यादीचेर मात्र एक बरें घर आमकां बांदूंक साध्य आसा. बाबा बेनो आमचें तें कूड मात्र न्ही, आमचें तें आत्मो आसा, आत्मीक जिवीत आसा. आनी आत्मीक जिणेक अती गरजेचें खंयचें? टॉनीक न्ही? आत्मीक जिणेक अती गरजेचें देवाचें उतर. बाबा बेनो देवाचें उतर ना जाल्यार, देवाचें उतर आमी वासिना, नियाळिना, आयकना जाल्यार आमी कुडींत जिवंत आसता, आत्मीक रितीन मेल्ले बरीस. थोडी म्हणी चिंतून पुरो हांव इतलें वर्सां देवाचें उतर वासिनासतना आयकनासतना जिवोंक ना गी. कोणें म्हळां तुमी मरतात म्हणून? आमी जियेता पूण कुडींत आमी जियेता, आत्मीक रितीन आमी मेल्ले बरीस. त्या देखून बाबा बेनो आमी भावार्थ्यांनी, आमी देवाच्या भुरग्यांनी केवल
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार पावना. मातेवाच्या वांजलान सांगला, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गेच्या राजांत रिगासोना. बगार सोम्या सोम्या म्हणून, हालेलुया म्हणून, प्रेज द लॉर्ड म्हणून ताची खुशी करता, ताच्या खुशे प्रकार जी येता तो सर्गीच्या राजाक रिगतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. तर बाबा बेन्नो, आमी देवाक आयकोंक जाय आनी ताच्या उतरा प्रकारची येयल्यार सर्गेच्या राजाक आमी प्रवेश जाता. त्या देखून जुवांच्या वांजलान आवस्वर 8:30 आनी 1:30 आनी 2 म्हणसर आमकां अशें नियाळ करूं मेळटा, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितले. आमकां जायत्यांक सुडका जाय बाबा बेन्नो आमच्या आंतरीक जिवितान. आनी सुडका दिव्येत केवल देवाच्या उतरान जेजू क्रिस्तान पवित्र आत्म्यान. आनी सुडका जोडीचे जाल्यार आमकांच आमी सोम्या मुखार उक्ती करूंक जाय, सोम्या मुखार आमी खालती करूंक जाय, बऱ्या मनोभावान ती स्विकार करूंक जाय. हांवें तुमकां फरसाण दिवंक जायना, आमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक रितीन बगूंक जाय. तोवळ मात्र जेजू आमकां सुडका दिता. त्या देखून जेजू म्हणलें आसा, जर तुका म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसा, आपणाकच तूं इन्कार कर, हे म्हजो कुरीस उखलून घे आनी फाटलाव कर. जेजू कोणाक फर्स करना पळयना, जेजू कोणाक खुशी आसा म्हूण सांगता. आज इतलीं जाण आमी हांगासर या पुणशेताक आयल्या, वेळार आयल्या, आराधनांत आमी भक्तीपणी भावार्थान गितां गावून देवाचें उतर आयकून नियाळ आसा जाल्यार आमी हर एकल्यान कलतेपणान खुशेन आमी हांगासर आयल्या. त्या देखून बाबा बेन्नो सर्वेस्पर देव आमचेर दराळ आशिर्वादान दिवन आसा. किर्तान 1 वाक्य 2 सांगता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. दीस आनी रात देवाचें उतर नियाळचें म्हळ्यार हातांत बायबल घेवन जिवचें म्हूण अर्थ न्ही बाबा बेन्नो. जर आमी देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांतलें थोडी मिनटां वाचून आमच्या मोतींत आमी दवरल्यार 24 वरां आमी देवाच्या उतरा विधेय जाता. आनी तें देवाचें उतर आमकां रक्षण दिता, संरक्षण दिता. जायते फावटी आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत देवाच्या उतराची सखत उणी जावन आसा. संवसाराच्यो सबार संख्यो, मनशाची सबार उतरां, जर आमच्या बाबा भयणींनी आमकां दुखयलीं उतरां पळया, मरता म्हणसर आमी विसरना हगेन दवरता. ती उतरां आमच्या मतीन दवरता. खंय म्हणी गाळयो दिल्यार ती दवरता. पूण जेजून दिल्लीं मोगाची उतरां पळया, कितल्या जाणांक आमकां उगडासाक येतात. त्या देखून बाबा बेन्नो आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या आकांता वेळार आमकां संरक्षण दिवचें जेजून ताच्या उतरान. त्या देखून देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कितें लाभता? पयलें, देवाचें उतर आमचें थंय जानवाय सडयता, सर्गेची जानवाय सडयता. संवसारी आमची भुरगीं आनी आमी इस्कॉलांनी संवसाराची जानवाय जोडटा. पवित्र पुस्तकांत दोचोनेंत आमी सर्गेची जानवाय जोडटा. आनी ही सर्गेची जानवाय, देवाची जानवाय आमकां हर एकल्यांक बाबा बेन्नो आमचें जिवीत सारकें करता. आमच्या जिवितांत बरें करूंक आमकां बेसांव प्रेरण दिशा दाखयता. त्या देखून ह्या संवसारी जानवया पासून, संवसारी फुडारा पासून आमी कितली वावट काडटा गी, तशेंच आमी ह्या सर्गीच्या जानवया पासून आमी वावट काडूंक जाय. थोडो वेळ पुनी आमी करसूंक जाय. दुसरें, देवाचें उतर आमकां कितें दिता? ताळण्या तावन, पथकां तावन जैत जोडूंक आमकां आदार दिता. जायते फावटी कुमसार येता आसतना आमी म्हणचें आसा, कुमसार जायनासतना 5 वर्सां जालीं, कारकुळात तर फिरगेचेर कुमसारा बसल्या वेळार 25 वर्सां जालीं, 30 वर्सां जालीं म्हणची भाव भयणी येतात. कित्याक?
कित्याक तशें जाता? कित्याक म्हळ्यार बाबा बिन्नो, देवाच्या उतराची सकत उणी जावन आसतना आमची अस्कत काय आमकां दिसना. आमकां दिसना. केदाळा रेतिरे वेळार, केदाळा आराधना वेळार, केदाळा वाड्या जमते वेळार ही उतरां आमी उल्लेख करतना आमचें काळीज, आमचें अंतस्करण आमकां खातें येता आनी आमकां प्रोत्साव दिता कुमसार जावंक. त्या देखून देवाचें उतर ताळण्यातावन पातकातावन मुक्त जोडूंक, जैत जोडूंक आदार दिता. एफेसकारांक बरयलें पत्र आवास्वर्सो वाक्य 17 सांगता, देवाचें उतर जावं दी तुमची तालवार. सांत पावलो म्हणटा, देवाचें उतर जावं दी तुमची तालवार. आनी ह्या तालवारे मरिपात आमचें तें आसच्या ह्या पातकाच्या देवसाराक, त्या वैजाक आमकां कातरूंक जाता. आवास्वर्सो 11वे वळी सांगता, देवाचें उतर जावं दी तुमचें कवच, भद्र कवच, संरक्षणाचें कवच. ताका देखून बाबा बेन्नो, दिसपडटा आमी देवाचें उतर वाचता आसतना आमच्या आत्म्याक एक कवच मेळटा. आमी जागी जावया. तुमकां पळयत आसतना येदळसो तुमी थोड्यांनी ध्यान करूंक प्रारंभ केला दोळे धांपून. उक्ती जाया, जेजू आमकां आपयता देवसाराच्या हर एका बांदपासातावन मेकळी जावंक, जेजू क्रिस्ताक लागीं सरूंक. त्या देखून बाबा बेन्नो, देवाचें उतर आमकां कितें दिता? समाधान दिता. कितल्या जाणांक आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत समाधान ना. बरें काम आसा, खावंक जेवंक कांय उणें ना, तरी समाधान ना. कित्याक? कित्याक? शांती समाधानाचो कुंवर जावन आयिल्लो जेजू, ताचें उतर आमचे तन पयस आसा. त्या देखून आमकां समाधान जाय, देवाचें उतर आमी प्रगट करूंक जाय. सो तें बाबा बेन्नो, देवाचें उतर आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक एक दिशा दाखयता. जायते फावटी आमची भुरगीं मस्त शिकल्यान, काम ना. आज बरी सैरीक पळोवन आमकां मोगाचो सक्रामेंत मेळ्ळा, तरी त्या कुटुंबा जिणेंत, मोगाच्या जिणेंत बरें समाधान ना. आमी आजाक धार्मिकांनी जायतीं वर्सां सेमिनारींत तरबेती जोडून खुशेन देवाच्या कृपेन बरोवन वोड स्विकार केल्या, तरी थोडे फावटी आमकां बेजाराय भोगता. कारण इतलेंच बाबा बेन्नो, देवाचें उतर हांवें आनी तुमी पयस केल्ले वरवीं, देवाचें उतर आमी देगेर दवरले वरवीं, त्या देखून आमच्या जिविताक खरी दिशा मेळचे जाल्यार देवाचें उतर आमी लागीं हाडीचें आनी तें जियेचें. जायते फावटी आमच्या देवाचो, आमचो जेजूचो आनी आमचो संबंद तो पयस पयस वेता आनी देवाचें उतर वाचले वरवीं आमचो संबंद रुतां जाता, आमचें जिवीत बदलूंक शकता. निमाणें बाबा बेन्नो, कशें करंट गेल्ल्या वेळार जनरेटराचें मोटार स्टार्ट जाल्यार मात्र आमकां थंयसर उजवाड मेळटा. जनरेटराचें मोटार स्टार्ट जायना जाल्यार थंयसर करंट येना. फॅन ऑन केल्यार त्या फॅनाचें मोटार घुंवल्यार मात्र आमकां वारें मेळटा देगीच्या वेळार, ना जाल्यार वारें मेळना. घरा फ्रिज आसा म्हणून फ्रिज ऑन करनातल्या वेळार वस्तू दवरल्यार ते कुसोवन वेतात, ते बरे उरनात. तशेंच बाबा बेन्नो, म्हज्या आंतरीक जिवितांत आत्मो आसा, तो आत्मो काम करीचे जाल्यार, तो आत्मो सुडसुडीत उरोवचे जाल्यार देवाचें उतर म्हणलें हांवें दिवंक जाय. तो वळू मात्र तो आत्मो सुडसुडीत जावन आसता, ना जाल्यार आमची मुखां मळां भावून वेतात, आमी सुलवता. त्या देखून बाबा बेन्नो, आमी उबी रावया. उबी रावून देवाक आमी आमचें समर्पण करया. समर्पण करन आमी देवाचो आदार आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. सर्गेच्या भोव मगाळ बापा, ही सर्व तुझे भुरगीं
तांचे समर्पण करतात. तांच्या भुरग्यांपणाक तांचो वावर, तांच्या कुटुंबांत आसलेलीं वडिलां, तांचे सेसंबार, तांचे कश्ट, तांचे पिडा शिडा हे सगळे तुका समर्पण दितात. ह्या आराधना वेळार तांणी तांचे जिवीतच तुका समर्पण दिलां. बाबा बेनो, निबेर पडया आनी एक समर्पणाचें गीत आमी गावन जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमी फुडें सरया. ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ. ഇരുಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ. ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ನನ್ನ ರೋಗದಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಾ. ನನ್ನ ರೋಗದಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾ, ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಾ. ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. सर्गीच्या मोगाळ पुढे बाबर तान भरून मागणे करण्याच्या समर्पण करच्या हरी एकल्या तुझ्या भुरग्यांक तुका समर्पण दिता. कसलो अंधकार काळो कसल्यानी आमकां हरी एकल्या तू लागीं हाडताय आनी तू आमकां लागीं सरताय. ह्या वेळार जेजू विविध पिढा घेवन आसल्या, घेवन आयिल्ल्या आनी पिडेस्त बाबा भयणी पासून मागोवंक आयिल्ल्या हांगासर आसलेल्या हरी एका बाबा भयणी तुका समर्पण दिता. तुझी खुशी वय तर ती पिडा सोसूंक तांकां बळ दी आनी तुज्या खुशेक, तुज्या सक्तेक, तुज्या समर्थेक विश्वासी रावोवंक आमकां हरी एकल्यांक तूं आदार आनी बेसांव दी. जेजू तुका हांव समर्पण दिता. ह्या दिसांनी परिक्षेक तयारी करनासच्या हरी एका भुरग्यांक तांणी वाचचें तें शिकप, लिसांव बरें करून अर्थ करून घेवन समजून तांच्या संवसारी फुडारा पासून बरें फलितांश आपणावंक मागोवन आसच्या हरी एका बाबा भयणीचेर तूं आशिर्वाद घाल, त्या भुरग्यांचेर तूं आशिर्वाद घाल, तांच्या जिवितांत तांकां खरो उजवाड दी. हांगासर आसलेल्या आनी येवंक जायनातल्या सर्व खासदारी जोड्यांक तुका समर्पण दिता. जेजू तुवें घडुल्लो, तांणी जोडुल्लो मोगाचो सक्रामेंत सारके रितीन समजून त्या सक्रामेंताची बेपारवा करिनासतना त्या सक्रामेंताचो खरो अर्थ समजून तुवें जोडुल्लो मोडूंक न्हय, तुवें जोडुल्लो तो जिविताच्या आखेर पर्यंत सांबाळूंक म्हणलें समजून घेवन आमी हर एकल्यांनी आमच्या बेसाचे कायदे पळोवन त्या बेसाचो मोग करूंक आनी त्या बेसा मारिफात तुवें आमकां दिल्ल्या बाबा भयणीचो सांगात जोडूंक विश्वासपणान जिवंक आमकां हर एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर. जेजू तुका समर्पण दिता. विविध रितीचो वावर करनासच्या आमकां हर एकल्यांक आमचो तूं वावर, आमचें तें काम ल्हान जावं दी व्हड जावं दी, आमी तें बरें करून करूंक जाय.
आमच्या वावरांत आळसाय आमी दाखयनासतना सुडसुडी जावन कोणाक कितेंच लुकसाण करिनासतना जेजू तुका मानवचे तसलो वावर करूंक आमी हरी एकल्यानी आमचे जिवी तुका समर्पण दिवंक जाय आनी ह्या वेळार आमी समर्पण दिता जेजू आमी तुका समर्पण दिता आमच्या शेजारच्या कुटुंबाच्या जावं प्रती क्रिस्तांव वा अक्रिस्तांव हरी एकल्यान तुका समर्पण दिता आमच्या शेजारा आमी समाधान सांबाळूंक जाय आमच्या शेजारा जेजू क्रिस्ता तुझे मुखामोळ एकामेका ते पळोवंक जाय जायते पोटी संवसारी एकामेकाची उतरां आमी एकामेका दुखयली उतरां एकामेका पळयत आसतना आमकां दूब आवडटात आमकां बेजारां हाडटात आमकां दुखां हाडटात ह्या मारिफा जेजू आमच्या सेसांबरा समाधान ना आमच्या सेसांबरा बेजारां येरवडल्या ह्या वेळार आमकां समाधान दी संतोष दी जेजू तुका हांव समर्पण दिता आमची सबारांची केजी कोर्टांत आणतात पोलीस स्टेशन आणतात ह्या वेळार तसल्या बाबा बेनी तुका समर्पण दिता ते वेगीच इत्यर्थ जावन मोगाचें समाधानाचें राजी संधानाचें जिवी जियोंक आमकां हरी एकलें बेसांव दी जेजू ह्या वेळार ह्या पुणशेतान सबार तेंपातावन सबार नोवेनां करन मागोन आसात थोडे इरादे आणकी ते इरादे तांकां मेळोवंक ना बगतात जेजू ह्या वेळार विशेष रितीन ते हांव तुका समर्पण दिता व्हडा बाबार्थ हांगासर येवच्या त्या बाबा बेनीचे हर एक तेसावा इरादे तुज्या पांयां तळ समर्पण दिता आईच्या दिसाच तांकां भोगोवं दी जेजून आमकां आपडला जेजून आमकां मागलें दिलां आनी ह्या मरिफात तांचो भावार्थ तीर जातलो तांच्या जिवितांत नवीकरण जातलें आनी चड तुका लागीं सरतलीं जेजू तसल्यांक आपड आनी कृपेन भर ह्या दिसांनी जेजू आमच्या समर्थे विरोध फोटो साक्ष दिवच्या फोटो उलोवन लोकांक घुसपडावच्या त्या भावा बहिणीक आमी तुका समर्पण दिता कळीत नासतना वा कळीत आसून वा तांच्या फायद्या खातीर नाका जाल्ल्यो खबरो करनासात असल्या हर एका भावा बहिणीक सतलिपोन फोटो प्रसार करच्या भावा बहिणीची काकळूत कर जेजू तांकां कितेंच पाड करिनाका तांकां बरें कर तूं आयिल्लो ह्या संवसारीक भाग्यवंतां खातीर न्ही पातक्यां खातीर अस्कत मनशां खातीर पिडेस्तां खातीर आज फोटो साक्ष दिवची एक पिडा जावन गेल्या सवय जावन गेल्या असल्या भावा बहिणीक तूं आपड जेजू आमकांय आपड जेजू तांचे विशयांत आमी वायट उलय नासतना तांचे विशयांत बरें चिंतून बरें उलोवन आमी एकामेका क्रिस्ताच्या म्हणजे जेजू तुज्या राजा खातीर वावरूंक आमकां हरी एकल्यांक खरो उसवाड दी आमचेर तूं बेसांव घाल आमी हरी एकली बेसांव जोडया आनी एकामेका बेसांव जावया काळोखाची मोडां पयस करया उसवाडाची कृपा एकामेका वांटया आमेन ये देवोडा सक्रमेंटा सास्रनामा कोरोया पूर्विल्या देवरूपा ओदला नव्यो रीतिया
देवावेचे सक्रमेताका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो फळ जास आमचेत आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दायेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jinien kanggal zatana Kanti dukan bordana Somya ulo martana Kain smaka unena बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वार्त्यांत जेजू आमकां सांगता वेदी मुखार तुम्ही काणीक भेटोवंक येता आसतना जर तुमकां तुमच्या बाबा भयणी विरोध कितेंय उण म्हूण बगता जाल्यार राग आसा म्हूण बगता जाल्यार उणेंपण बगता जाल्यार पयलें राजी जा म्हूण सांगलां
ताच्या उपरांत काणयेक भेटय. आज आमी काणयेक जावन भेटोवंक आयल्या. आज जोडया कसले म्हणी अडकळ्यो आमच्या भावा भयणी मुखार आसात जाल्यार आमच्या मनांतच जेजू लागीं तांकां बगसुया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातके सर्व देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या अनुसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जाय तितली पथकां केल्यान ह्या पासून घेवन सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांसुजे वाजाक परजळीत मागणे आनी दुबळेकायाचे जिणे जिवन तुज्या परजेक देखे बरेत जिविता मुखांत साक्षींक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां सोमेस्ता फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. एजेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, कोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार तो करींच जियेतलो. तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणान लागून तो जियेतलो. कोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपलें कोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्हय. पूण नितीवन मनीस आपलें नितीवनपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी कोटो मनीस करता ह्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्लें खंयचेंय बरें करण्याचो उगडास उरचो ना. कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो करींच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवन मनीस आपणें नितीवनपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण कोटो मनीस आपलें कोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. तो मरचो ना. देवाचें उतर हें. श्लोक. तूं सोम्या जर कोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर कोटेपण लेखशी सोम्या तर तुजे मुखार रावत कोण. पाताळांत तावन सोम्या हांव तुका बोब मारतां. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजें कान जीव दिवन दीत म्हजे कालते विनंतेच्या ताळ्याक. श्लोक.
तू सुमिया जर कोठेपण लेखशी सुमिया तर तुझे मुखार रावत कोण. तूं सोमया जर कोटेपणा लेखशी सोमया तुजे मुखार रावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून पदकांची बोक्सांनी आमकां आसा तुजी बाया बघ. श्लोक. तू सुमिया जर कोठेपण लेखशी सुमिया तर तुझे मुखार रावत कोण. म्हजो आत्मो सोमयाची वाट पळोवनच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरो वचून रावला. केदना फांती जायत अशें म्हणून पर्यागार आशेवण आसता त्या वरन चड म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आवडून आसा. श्लोक. तू सुमिया जर कोठेपण लेखशी सुमिया तर तुझे मुखार रावत कोण. ये इस्रायेला सोमयाची वाट पळोवन राव. कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळ. संपूर्ण सुटका ताचे तावणच लाभता. तोच इस्रायेलाक तिच्या सर कोटेपणांतली सोडयतलो. श्लोक. तू सुमिया जर कोठेपण लेखशी सुमिया तर तुझे मुखार रावत कोण. वंदन तुका ख्रिस्ता, तुमची सर्व पदकां तुमचे तन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस आनी एक नवे काळीज आनी नवे मन तुमचे थंय आसा. वंदन तुका ख्रिस्ता, वंदन तुका ख्रिस्ता, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समते वापर मने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो. शास्त्रिया आनी फरिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनांत. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवीशी मारी नाका. जो कोण जिवीशी मारता ताका निती सभेचे झडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचेर रागा रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पेशा म्हणटा ताणें यमकंडाच्या उज्यांत लास जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका फाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सत हांव तुका सांगता, पयशांक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतार हे. मोगाचेनो करेजमाच्या काळार आमी आसा. प्राजीत काळ प्रारंभ जाला आनी प्राजीत काळाचो पयलो आयतार येदोळसो आमी आचरण केला. आनी हो काळ म्हाका आनी तुमकां आमकां हर एकल्या भावार्थ्यांक जिणी सुदरावंक अवकाश, आमच्या जिविताचे नवीकरण करूंक हो एक ऐन काळ, बरो काळ आनी वेळ. नवीकरण मेल्ल्या मनशान करूंक जायना. नवीकरण जीव आसतना मात्र आमी करियेत. आमी पळयता सुकोन मेल्लो रूख पालेना. जीव आसतनाच थोडे खोली झडयतात, ताच्या उपरांत
परत आणि एक 5वी खोली थंयसर जाता. थोडे जीव जाळे आमी पळयल्यात, आपणाची कात निकळायतात आणि थंयसरी एका रितीचें नवीकरण आमी पळयता. जर ह्या सृश्टेंत, ह्या प्रकृतेंत मनजाती रूख जडा एका रितीचें नवीकरण ती करनासतात, एक नवें सावती हाडतात, नवें जिवीत जी जियेतात. तर ह्या सृश्टेंत देवान रचल्ल्या सर्व जिवी पैकी उत्तीम जावन आसची हांव आनी तुमी कसलें नवीकरण, नवें जिवीत आमी जियेचें, हें जेजू आमकां जियोंक आपोवणें दिता. हर एका वर्सा हो प्राजीत काळ, हो कुरपेचो काळ आमच्या जिविताचेर नदर घालन आमचें जिवीत सारकें करूंक एक वर्तो अवकाश करून दिता. त्या देखून बाबा भयणो, पवित्र सभा म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक उपवास करूंक, मागणें करूंक, कुर्सावाट करूंक, दान धर्म करूंक, ल्हान ल्हान सेंगतिनी कुडीची दंडवणी करून ह्या नवीकरणाक एक सुरवात करूंक आमकां आपोवणें दिता. आनी आयची देवस्तुती आमचे मदें एक बरो समाधानाचो संबंध रुता करूंक आपयता. समाधानाचो संबंध विबाड करूंक जायते संदर्भ मेळटात बाबा भयणो, जायते अवकाश आमकां आसात. पूण एक कारण जावन आसा आमचो राग. राग येनातली कोणी म्हणी आसात गे हांगासर? म्हाका येता, तुमकां येना न्ही? येना न्ही? येता. राग येनातली कोणी ना बाबा भयणो. राग येनातलो मनीस कोणूच ना. राग येता, पूण आयलो राग तो व्यक्त करची रीत म्हजी आनी तुमची एकच ना, ती वेगवेगळी जावन आसता. मनशांतल्यान मनशाक ती वेगळी जावन आसता. थोडे म्हणटात ताका नाकार राग, आनी नाकार राग बरो गी पाड गी म्हणून हांव सांगूंक हांगासर ना. थोडे म्हणटात ताका हातार राग, आनी थोड्यांक पांयार राग, जिबेर राग, काळजांत राग. आतां नाकार राग म्हणटा आसतना सडन राग येवचो. भायर आतां बरें वत आसा, सडन पावस आयल्यार कितें जाता म्हणूंक पुरो अब्बा बरें जाता, थंड जालें म्हणून. पूण ताचो परिणाम पळया, पोपळां भिजतात, वस्तूर सुकत घाललें भिजता, आनी हाचो परिणाम आमकां विभिन्न रितीन आसता सडन पावस आयल्यार. तशेंच आमच्या जिवितांत सडन नाका राग म्हणले बरें राग आयल्यार हाचो परिणाम विशेश जावन आसता. कितें घडटा, कितें जाता म्हणलें कळीत ना त्या संदर्भार. त्या देखून नाका राग आयल्या मोगाळ बाबा भयणो, सडन राग येवच्या बाबा भयणीनो, इल्लेशें जागृत करा, जेजू तुमकां आपयता. थोड्यांक राग हातार, राग आयलेशें हाताक कालें धरतात म्हणना, कालें खंयसर उडयतात म्हणना. धाकट्या भुरग्यांक पळयत, राग आयल्या हातान धरलें कान उडयतात. आनी ह्या वेळार जावची विदवळ विशेष. थोड्यांक राग पांयार, राग आयलेशें पांयांत गुड्डावचें, मुड्डावचें, उडोवचें, असले परिस्थिती आमी पळयता. आनी थोड्यांक राग जिबेर, आनी राग आयल्या वेळार जिबेंत येवची उतरां पळयचे, डिक्शनरी समेत नात. ती उतरां डिक्शनरी सोदल्यारय तातूंत नात. आमचीच उतरां, पोजडी उतरां ही उलोवन आमी राग व्यक्त करता. आनी थोड्यांक राग काळजान, आनी तो राग मरता म्हणूसरी विसरूंक जायना. तो राग काळजान दवरन 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 आमचेंच जिवीत आमी मोटवें करता, आमचेंच जिवीत आमी काळोखाचें करता. तर बाबा भयणो, राग पाड गी, राग सूख गी, राग पातळ गी ना. राग पाड नाही, राग सूख नाही, राग पातक नाही. एफेसकारांक बरयलें पत्र
अध्याय 4 26 वळ सांगता तुमकां राग येवचो आसा म्हणणी राग तुमकां पत्काक वडचे नाका रागान तुमी सगळो दीस करसूंक नाका रागान रावचें नाका कित्याक सैतानाक तुमी एडें दितल्यात राग पाड न्ही राग सूख न्ही बाबा पेन्नो आमच्या देवाक ही राग आयला आमी पळोवया पर्णसल्ल्यांत देवाक रागिश्ट म्हूण पिंत्रायिल्लें आसा थोडे कडेन पर्णसल्ल्यांत आदाम आनी येवेन थंयसर देवाच्या कुशे विरोध पातक करता आसतना एदेनाच्या वडतांत संतोशान आसलेल्या त्या आदाम आनी येवेक रागाची दिश्ट घालता तांकां थंयतून भुमी वैकटांतून भायर घालता थंयसर आसलेल्या त्या सर्पाचेर शिरापता देव राग व्यक्त करता ताच्या उपरांत आमी पळोवया नोयाच्या काळार लोक संवसारांत मग्न जाल्लो देवाक विसरल्लो आनी ह्या वेळार देव पावस धाडटा आवड धाडटा आनी एखादो बुडतुगल थंयसर येता नोये ताची मनजात ताची कुटुंबाची सोडल्यार उरले सगळी तो नाश करता देव राग व्यक्त करता ताच्या उपरांत आमी पळोवया मैजेच्या काळार त्या लोकांक बसयल्ल्या गांवाक पाटी हाडच्या खातीर देव मैजेक विसता आनी थंयसर धाडटा आनी तो फरावराय बदलना ह्या वेळार देव रागार जाता दाखरगां धाडटा आनी त्या लोकांक बाचावी करूंक बाचाव्याच्या वाटेन हाडटा ताच्या उपरांत बसयल्ल्या गांवाक तो लोक बाचाव्याच्या वाटेन येता आसतना आमकां खावंक जाय आमकां पियोंक जाय आमकां तें जाय म्हणून परत देवाचेर बाबर्थ सांगता देवाच्या विरोध उपराडटा आनी ह्या वेळार देव परत रागिश्ट जाता आनी थंयसर विकाचे सोरोप धाडटा आनी कोणाक पुराय सोरोप सोंपतात ते मरतात बाबा पिन्नो नव्या सोल्यांत आमी पळोवया जेजूकी राग येता आनी तो राग जावन आसा जेरुसलेम मंदीर व्यापाराचें वहिवाटाचें केंद्र केल्लें पळोवन ताका राग येता ताच्या हातांत चाबुकशें कितें घेता आनी सक्कड व्यापारी वहिवाट करतले धांवडायता आनी पवित्र मंदीर म्हूण तो सांगता आनी अशें पळयत आसतना बाबा बिन्नो आमच्या देवाक आमच्या जेजूकी राग आयला आनी तो राग जावन आसा धनात्मक राग प्रगतेक पुरक जाल्लो राग नवीकरण करूंक सांगत येवचो राग तो जावन आसा पूण हांवें आनी तुमी करचो राग तो विभिन्न जावन आसा तो ऋणात्मक नेगेटीव थोडे फावटी आमच्या रागांत वांटे फाटे जातात आमचो राग एकामेका नाश समाधान हाडता त्या देखून बाबा पिन्नो राग आयल्या वेळार कितें जाता थोडे फावटी म्हाका आनी तुमकां राग आयल्या वेळार पांयांत आसले हाताक येता ताच्या उपरांत कितें जाता तुमच्या म्हज्या जिवितांत जालां जावंक पुरो एकामेका पळयलां जावंक पुरो थोडे फावटी राग येयल्ल्या वेळार आमी उपाशी रावचें पडटा जर भुरग्यां नेमती घोवा नेमती बायलेक म्हणी राग आयल्यार बायल रांदिना म्हळ्यार थंयसर घोवांनी भुरग्यांनी उपाशी रावचें पडटा जर बायले वरवीं घोवाक म्हणी राग आयल्यार हांव आनी एक हप्तो सामान हाडून घालिना म्हळ्यार बायलेनी उपाशी रावचें पडटा रागा वरवीं एकामेका उपाशी रावचें पडटा जायते फावटी राग आयल्या वेळार गुपीत दवरच्यो संगत्यो उक्त्यान सांगता आमी कोणाय कडेन सांगनाका म्हणली संगत्यो राग आयल्या वेळार तुका सांगता राव तुवें अशें म्हणलें न्ही गे तशें म्हणलें न्ही गे म्हणून पब्लिकार आमी सांगता त्या देखून बाबा पेन्नो आमी सुडसुडीत जावंक जाय आमी राग करूंक सावकास आसूंक जाय म्हूण जाकोबाच्या पत्रांत आमकां सांगलें आसा त्या देखून बाबा पेन्नो आयच्या वांजेलांत रागा वरवीं आमच्या आत्मीक जिविताचेर परिणाम कसलो म्हणलें थंयसर स्पश्ट उतरांनी सांगलां कोण रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय म्हूण जेजू सांगता पळया कोण रागार रावता राग सूख न्ही राग पातक न्ही रागार रावून म्हाका कितें करता हांव पळय तें पातकाक कारण जाता त्या देखून कोण आपल्या भावा भयणीक सांगता रागार रावून जियेता ताच्या मरिफत वायट करता वायट दिश्ट घालता तसल्यांक निती सभे मुखार हाडी जाय ताचें आत्मीक जिवीत पाड करता म्हूण सांगता
मुखारसून देवाचें उतर सांगता अरे पिशा अरे पेद्दा म्हूण सांगता रागार रावून ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय ताका यमकणान घाली जाय असो अर्थ जेजू तांचो पयस आसा म्हाका आनी तुमकां देवान ताच्या सारकेचे आनी स्वरुपाचें जावन रचला आनी तें स्वरूप घेवन जिवन आसच्या हांवें तुमी एकामेका अरे पिशा अरे पेद्दा म्हणून रागान म्हळें जाल्यार ताका म्हणून आमी देवाचें सारकें आनी रूप दिल्ल्या त्या देवाक आमी म्हणटा त्या देखून जेजू सांगता ताका यमकण उज्यान घालीचें कित्याक तो देवाक पिशा म्हणटा तो देवाक पेद्दा म्हणटा तुमी चिंतूंक पुरो राग आयल्या वेळार म्हज्या शेजारच्यांक म्हज्या कुटुंबाच्यांक म्हाका राग आसल्या दुस्मनाक म्हणटा म्हणून न्ही ताचें तें आसा स्वरूप ताचें तें आसा सारकें तें देवाचें त्या देखून आमी एकामेका थंय देवाक पळयता एकामेका थंय बरें उलयतना देवाक आमी ओगळप दिता एकामेका आमी वायट करता आसतना बाबा बेन्नो देवाक देवनिंदा आमी करता हें आमी समजून घेवंक जाय त्या देखून आमी राजी जावंक जाय रागार जावंक जाय म्हणून देवाचे वता सांगना आमी राजी जावंक जाय केदाळ आमी रागार रावता सैतानाक अवकाश करून दिता आमकां जाय जाल्ली बरी वापरूंक ताका जाय जाल्ली बरी करूंक आनी सर्गीचे राज वांटे फांटे करूंक त्या देखून बाबा बेन्नो आयच्या पयल्या वचपांत एजेकेल प्रवादी आमकां एक ऑफर दिता आमकां कळीत आसा काही म्हणे ऑफर आसा जाल्यार आमी थंय धांवता आज आमी पयल्या वचपाचेर धांवोंक जाय एक बरें ऑफर आसा हें आज आमी स्विकार करूंक जाय आनी तें ऑफर जावन आसा अशें सर्वेस स्पर्धे अशें म्हणटा कोटो मनीस आपणें केल्ल्या सगळ्या पथकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पळोवन न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना ताणें केल्ल्या खंयच्याच पथकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो प्रेज द लॉर्ड हें ऑफर जाय की तुमकां आजच तुमक जाता हें ऑफर पवित्र पुस्तकांत उरता पूण बाबा बेन्नो हें ऑफर सांडी नाकात कुटीजिनी सांडया सुटावे कमसार जावया बाबा बेनी काळजातान बोगसुवया राग सोडया सर्गेच्या राज सोडया आनी जेजू क्रिस्ताक घेवन आमचे जिबेत पवित्र करया आमेन पानांको 120 आणि 126 किते सोमिया तुका हे पेटोने वेळा ना कितेच मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडो जिवितासो दिवन म्हाका पोसता वायट दातासो सस्तीक भिवन करता कस्ता वावराचो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य भविष्य सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वजन कतकत एक मोगान पेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भो मानवले येस शेगून आम सर्वांच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां समेस्तांक फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. उकाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष परेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवासा पसोत आमी तुका दिन वाचता. बाबार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पविसाबेसो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळें जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तू. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तू सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. तू सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून एदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन मासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पतकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोको परगटुव्या. सोम्या जेजू तुझे माया आमी साबारता. तुझे पुनर्जीवन Sonia Jesu, Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केली देखून आमी तुका काळ जाता दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक तुज्या दैवीक सक्तीन आनी कृपेन बोरमोन आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या आबा म्हणजे काकूळच कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां म्हणजे देवाचे माया सांगाते भगन जुजे तिचो पोती भगन धर्मदोत भगन जुजे वाज आनी सर कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखार आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमेन शिकयलें मागणें संगत आमी बाबरतान मेळून तें भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेकतलें आमकां समेस्त सांग. तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकातांतलीं वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. माया मोग सुगृत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. बाबा बहीण न पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडता ती जेजू क्रिस्त. ह्या शेळयेच्या जेवणांत भागीदार जावची आमी हर एकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका कळना पूण तुज्या काशांतरां म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 188 188. Jesu,
काळजांत प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख रिवरा दैवीक सत्तेन वागर जेवण ते सर्गीचे आत्मे घटाय दिवचे वर्ते काग मोजे काळजांत तुका सेवचे जेवण ते सर्गीचे आत्मे घटाय दिवचे वर्ते बाग मोजे काळजांत तुका सेवचे तरिये जेजू गुलाब जेजू उड्या रूपार काळजांत राव जेजू जेजू तुझे मुझे काळजांत प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर आपकी हांव सर पडता गुन्या वळखून घेता सर्गी गुरपा मागता सेव तुका लालिता आपकी हांव सर पडता वळखून घेता सर्गी गुरपा मागता सेव तुका लालिता तरिये जेजू बोगोस जेजू हर एक घडी सांगानी जेजू जेजू तुम्ही मुझे काळजांत प्रकाश वांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वागर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, या बगे दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो देवन आयिल्ल्या या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडे रक्ताच्या जेवणात दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुझे एकवटां जियोवची थान आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत सोडय आनी सांजू जेवाजाच्या बरजळे शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमा समेस्तां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद चडोवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्व पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद करूं आनी तुमकां सर्व वायट विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान
आणि मोगान तो बरो आणि तुमची कुटुंबांची बऱ्या करण्याने सफळ करो. शांती समाधानाच्या वाटेर आम्हा सर्वांची पावलां सांबाळून बापाच्या खुशे परमाने चलोवंक आणि अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां पावो करो. आणि सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्रत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवो आणि तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार दैकन बसात. मगाळ भाव भयणो, ह्या पवित्र तळार सांजो जेवास बापा मुखान बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशे तसोरेक्तर मानादेक आशिसी रेबेलो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे सर्व इरादे सफळ जावं दी म्हणल्यार आमचे मागणें जावन आसा. आयचे भक्ती भवन चलोवन येल्ले मनादेक बाप सुनील पिंटो, प्रस्तुत देलांत बेट्टू फिरगजेचे विगार तेच बरी विटलादासच्या सारिता इस्कॉलाचे हेडमास्टर जावन आसात. हांगासर येवन आराधन चलोवन वरी जाय आनी देवाचे उतराचेर नियाळ मिसाचें बलिदान नव्यान चलोवन वरी जाय म्हणल्या वेळार भोव खुशयेन ते ओप्पोन आनी आयच्या भक्तीपणांत तांणी आदार दिला. मोगाळे ह्या जाग बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें सांगातपण दिला. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या भक्तीपणांत तुमी आदार दिला. हांगासर हजराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी ते सबरी आपूण शेताच्या रेक्तर मनादी आशिसे बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या आमी सभाक सर्व जैत आमी मागता. देव बरें करूं. फादर, we have amidst us Reverend Father Angelo Dias, Duali, Goa, St. Joseph Church. Reverend Father Agnello Dias, we welcome you on behalf of the rector of this shrine, Reverend Father Assisi Rebello, to this shrine, to you all and those who have come here. गोंयकारांक सरसात 8:30 जण आसात म्हूण खबर मेळ्ळी. गोंयकारांनी दया करून एक घडी भर उबे रावचें. गोंयकारांक म्हजी भास सजमाना घे म्हण. गोंयांत हांव आयिल्लीं गोंयकार. Goans kindly stand, those who have come from Goa. Yes, along with Father Agnello Dias, those who have come from Goa, all the way from Goa, we welcome you to this shrine, Joseph shrine. Yes, kindly be seated. कुमसराक संगात पोवन आनी कुमो केल्ले फरंगेपेटे कोवेंताचे आजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक दिपाक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कंदाराचे मुखेल फोन घेवन सुमाने सैमन पायसन ताका संगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचे मुखेल पंगतल्या मदर तेरेजा कनतूर कुट्टाचे वाड्या घरान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांजुजे वास इगर्जे वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर सर रितीनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसा सर रितीची तयारी करच्या, दान मिसांक घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासा बसच्या, कानीक जमो करच्या, दानारुपी पूण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादा मागता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कळोवणी ह्या परी आसा. भलायकेचे तपासणी करच्या. फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आसात, हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरची करूंक कोणाय खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर, नांव आनी गांव थंयसर दफ्तरांत दिवचें. बरी एका शुक्रारा ह्या क्रिसमसाच्या दिसांनी प्रत्येक रितीन 10 वरार कुर्साची वाट, कुमसारां 10:30 वरार आराधन,
मीस नोवेन आनी सर मुक्तिकांक जेवण आपच्या मदें पुनशेत उक्तें आसा धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार मिसा उपरांत या जेवणा उपरांत दफ्तरांत तुमी दिवयेत तुमचें दान कुशेचें आमी मोगान स्विकार करता मार्च म्हयन्याची जेजूची सुवाता सांजुजे वा स्टॉलांत तुमकां मेळटा एका प्रतीक रुपये 10 जावन आसा मोगाळ भाव भयणो गेल्या 10 तरांगासर ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ व्हडल्या पांयवाटेच्या पयनांत सरीसुमार 2,500-3,000 लोक हजर आसलो वांटो घेतिल्ल्यांक आनी मागिल्ल्यांक सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तूं हाची जबाबदारी घेतिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हेरांक तुमी कळीत केल्ल्याक खबर दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता जेवणाच्या बाबतीन आयिल्लें दान ह्या परी आसा बेबी प्रिन्सिया वेगस बेलतंगडी 12,500 रुपये राजेश आनी ओलिविया पिंटो पिनंगडी 500 रुपये सिसिलिया डिसोजा आनी कुटा मडंका 500 रुपये नावनाका मन फजीर चेकल्यान 2,000 रुपये एलियास टिकुन्ना मगरनाडी 1,000 रुपये जेम्स मस्करनस देरेबायल 500 रुपये ट्रेसी डियालमेडा इस्रायल वलेन्शिया 12,500 रुपये फिर हाच्या सैन्याच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान रवींद्र पायस वरकाडी 500 रुपये सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागता जें कितें ह्या पुनशेताच्या बरेपणा खातीर तुमी दिलां देव तुमकां दोट्या मापान फावो करून दी आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणलें आमच्या हरियेकल्यांचें मागणें जावन आसा परत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं दयेकर नोवेनाक उबी रावात Papa, ora tani mantuka, kurba magon di Papa, Bina sandinaka. Dekun bosya, mogachano sanju zawaza lagi magon, tacho ताचे तावन बरेपण मेळा जाय म्हणल्या आशेन आयिल्ली सर्व ते सवां इरादे जेजेवाज बापाक ह्या नव्या वेळी ताच्या पांयां तळी तुमच्या समेत नांवी सर्व आशेवन मागोवन ह्या घरा रावून जेजेवाजाची मजत सोदतल्या हर एकल्याक हें बरेपण लाबोवन दी म्हणल्या आशेन ताच्या पांयां तळी आमी भेटयता मोगाच्यानो उपकार आठवून आयिल्ले जावन आसात मेळिल्ल्या उपकाराक अर्गां दिल्यान एलर्जी गूण जाल्ल्याक एकल्यान अर्गां दिल्यात दोळो दूख गूण केल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात बोरवेल्ल्यान उदक उणें जाल्लें हांगा येवन मागोवन परत बोरवेल्ल्यान उदक जाल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात सेकंड सेमिस्टर पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात भलायकेंत बरेपण दिल्ल्याक अर्गां बरी सैरीक फावो केल्ल्याक अर्गां PR मेळोवंक मागल्लें मेळिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात ते सवां नर्सिंग शिकोन एकल्याचें रिजल्ट बरें येवंक एका भावाचें किडनी क्रिटिना लेवल हाय आसा ते नॉर्मल जावच्याक मनेली हाव बरो दोनिल्लो फिट्स गूण जावच्या खातीर 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक आवय बापाय मागतात एक्सिडेंट जावन सर्जरी जाल्ल्या पांयांक बरी सकत मेळोवंक पांय सारको जावंक बायल्या गांवांत एकल्याक बेगीन काम मेळच्याक दोगा भुरग्यांक मोबायलांत पयस रावंक बरेंकान शिकोवंक एका स्त्रियेच्या गर्भाकुशींत आसलें गेड्डे ऑपरेशन आसतना गूण जावच्या खातीर हातीन घेतिल्लें बिझनेस बऱ्यान रितीर चलोवंक फर्स्ट सेमिस्टर आनी थर्ड सेमिस्टर पास जावंक गोमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक दुस्मानांत हांव राखून व्हरच्याक कुटुंबांत आयिल्ले सर्व नपैंच जावच्याक 5 जाण भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत शिकिल्लें परिक्षेन बरें आनी बरोवन बरें अंक काडूंक 6 जाणांक पब्लीक परिक्षेन बरें अंक काडून पास जावंक
8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर 3 वर्साच्या भुरग्याचे हट राग आनी रडणे पयसावंक जाग्याचे रेकॉर्ड चोर मेल्ले बऱ्यान पाटी दिवच्या खातीर 5 पावंडाची भांगाराची करियामणी चोर मेल्ली पाटी मेळच्या खातीर जाग्या खातीर कुटुंबांच्यानी दिवच्या दोशीताव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक आमाल पियोणे पयसावन बरो फुडार रुपीत करच्या खातीर एका काजारी जोड्याक बरी कुटुंबांच्यानी जियोंक परगांवांक वेची विजा बेगीनच मेळोवंक बाळटेर बऱ्यान जावंक दोगांक कृषी बरी जावंक आनी बरो फळ मेळोवंक 5 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर मागला दोळ्याचे दिश्ट मेळच्याक 9व्या क्लासीन शिकच्या एकल्याक गणिता पाठ मस्त कस जाता ताका बरें करून शिकोवंक मती गुजवाड एका क्रिस्तांव भावाक बरी सैरीक मेळच्याक 10व्या क्लासीन शिकच्या एकल्याक उडासाची सकत येवंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक BP शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गोमटी दूख गूण जावंक भायल्या गांवांक वचोंक विजा बेगीन फावो जावंक चौगांक पॅरलिस आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर 11 वर्साच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकिल्लें उडासांत उरोवंक आनी बरें मार्क्स काडूंक हार्टाचें प्रॉब्लम आसचे एका स्त्रीक बरी भलायकी मेळोवंक दुबयंत आसलें बिझनेस बऱ्या रितीर चलोवंक परगांवांत आसचे एकल्याक बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक एका चरक्या भुरग्या बरी भलायकी मेळोवंक घराचें रेकॉर्ड बेगीनच जावंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक एकल्याक रातीक बरी न्हीद पडोवंक आनी पांय दूख गूण जावंक कॅन्सर पिडाक गूण जावंक थायरॉयड गूण जावच्या खातीर एकल्याक गव्हर्मेंट काम मेळच्याक जाग्याचे समस्या इत्यर्थ जावच्याक इस्रायल वचूंक बरी विजा फावो जावंक 41 वर्सांची स्त्री थायरॉयड समस्येंत आसा तिचो रिपोर्ट नॉर्मल जावंक CBSE बोर्ड एग्जाम बऱ्या तरान जावंक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें पर्संटेज काडूंक बेगीनचो राग येवचे एका चेडवाक तसो राग पयस जावंक स्वंत घर फावो जावच्या खातीर एकल्याचे पाठ दूख गूण जावंक भायर पडिल्ली मुदी मेळच्याक UKचें प्रोसिजर बेगीनच जावंक एकल्याचे केस चडचे रावोंक कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतांव राखून व्हरच्याक ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಭಾವನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲು PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परीक्षेन बरे अंक मेळोवंक एकल्याच्या आंगार जाल्ली कीड गूण जावच्या खातीर कुटुंबांत मायमोग संतोश फावो जावंक कोर्टांत आसलेल्या जाग्याची केस बेगीनच इत्यर्थ जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक एकल्या किडनी समस्येंतान गूण करूंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक परीक्षेक तयारी करच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें करून बरोवन बरे अंक काडूंक माडार्थान पडोवन पेंगटाक मार जाल्लो गूण जावन बरी भलायकी फावो जावच्याक पब्लीक परीक्षेक तयारी करच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें करून बरोवन बरे अंक काडूंक एकल्याच्या फायर एंड सेफ्टी परीक्षेंत नेबोस पास जावंक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 5 जाणांनी 5 जोड्यांनी मागला बरी भलायकी मेळच्या खातीर घरांत शांत समाधान एकवट राज करूंक आनी कुटुंबांच्या सर सद्या बरी भलायकी मेळच्याक डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक जर्मनींत ताच्या एकल्यान ताच्या फायनल एग्जामांत रिजल्ट बरें येवन पास जावंक आनी बरें काम मेळोवंक एलर्जी आनी पेंकाट दो गूण जावंक एकल्याक एम्प्लॉयमेंट विजा बेगीनच मेळच्याक एकल्यान ताचें इंजिनियरींग शिकप क्लियर करून उंचल्या शिकपाक UK और कॅनडा वेच्याक फावो जावच्याक एकल्याक परमनंट काम मेळच्याक सबार तेंपातान हांतुळणार आसच्या स्त्रीयेक भलायकेन बरेंपण मेळोवंक एकल्याची इम्युनिटी पावर चड जावंक फादर मुल्लर हॉस्पिटल ICUंत आसच्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्या बरी भलायकी फावो जावच्याक एकल्याची आंगाची खता एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक फिनलँड गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीन जावन कामाक कॉल येवंक दोळे खुर्जूंचे उणें जावंक शुगर नॉर्मल येवंक दुबयंत चलोन आसचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक पांयांचो गाय शुगरा वरवीं जाल्लो गूण जावन आशिल्ली बरी भलायकी बेगीनच लाभच्याक HIV कॅन्सरान कश्टांच्या एकल्याक पिडा सोसूंक आदार मेळच्याक उत्तर प्रायेच्या स्त्रियेक भलायकेन सवकासाय मेळोवंक ह्या सर्व तेसावांनी आनी आमच्याच वैयक्तीक तेसावांनी आमकां सर्वांक बरेंपण गरज आसा झुज वाजबापा लागीं मागोवन आमी आयल्या जायत्यांनी तेसावां बरयल्या जायतीं तेसावां बरें नासतना मागोवन वेतात जावं पुरो ह्या सर्वांक झुज वाजबापाच्या पांयां तळी दवरया आनी कितें सर्व आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांच्या संद्यांक आमच्या आसपासांत जावचें तें बरेंपण आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षा तयार करतात तांच्या मतीक उजवाड मेळोवन दी मुखल्या दिसांनी वोटाची तयारी जावंक आसा बरो सरकार आमकां मेळोवन दी आनी सांगाताच बरेंपण आशेवन आयिल्ल्या सर भक्तिकांक
जजवाज बाप देवातावन बरेपण जोडून दिवन दी आनी प्रत्येक जण हांगासर सवादीक येवच्या भक्तीपण चलोवन वचच्या सर पाद्र्याबांक कुमसारा कुमो करच्या विविध रितींनी हांगासर जेवणाक हांगाच्या वावराक आदार दिवच्या हर एकल्याक देवातावन ताची देवाची मिसनार बेसांवां मागोवन दिवन दी दिता म्हणल्या बरवशान हांगासर आयिल्ली आमी सर्व आमच्या एकामेकाच्या गरजांनी जजवाज बाप आमकां विनंती करून दी म्हणून हात वयर दिंबी घालया हात वयर घालून एक आमच्या पायेक नमान मरी आनंद बापा हांगासर आयिल्ल्या येवंक जायनातल्या समेस्तां खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार नमन मरिये कृपेनले समी तुजे संगता श्रियां भितर तुजो देव आनी सेवीक फळ तुजे कुशीचे जेजू भगिवंते मरिये देवाचे मे आमा पाप्या गाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा जशा दिसत आनी सदां सर्वदा आमेन सांजू जेवास बापाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या दारोका देवा पवित्र आत्म्या शांतीसी मात्रिंदा देवकास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवास्पना वाडोवन आयल्या सांजू जेवास बापा दुबळे गायची जीवन सुगुर्त जावं रित्या पांयान सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजू जेवास बापा श्रीलंकान दुखजोने संपडल्या कातोलिकांची विरमत पावल्या सांजू जेवास बापा मरियमाय सेवाक जण आपणाक मरियमाच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाचावन वेच्या कातोलिक बाबार जीव केल्या सांजू जेवास बापा कोंतांचे भक्तीपण आदान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा कश्टान संपडल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्या सांजू जेवास बापा देवाचेर बाबार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसल्या सांजू जेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवालाक विनंती करच्या सांजू जेवास बापा बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजू जेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरशी हाडून पेसाडिल्ल्या सांजू जेवास बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले नवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीची मेल पंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें दाम प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवा सोपारी मीत मोग तुवें भोगलोय आनी जसो मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुरसुरीत जालोय अणकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट पकडयल्या सश्टीतूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवार सश्टी हाडलें आमी साव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणल्यार तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचे उतार परगट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेलाच्या बाच्या विशयां चिंतूंक आमकां शिकय सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकान तुवें बसली तांच्या जिणेन नवो भरोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसता जेजूच्या सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या थंय पळोव तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजू जेवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली सबारान देवा सोदार मेळा सुकेलोय आसरकारां देवा संगी तूं आसाय तेन्ना तुजी मोगाळ दिश आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां बसोन देवा लागीं विनंती कर आमच्या गरजो आमची विनवण्यो आमची मागणी आमची ते सवां सांजू जेवास बापा मारिफास सर्गींच्या बापाक एक घडी भर मौनपणी समर्पिया
संगता मागया सांजू जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत येतावन किदेंच पयसू सो आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सरपासांत आमकां राखून व्हर भवार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस त्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या संगीच्या घरांत ससनाची भाग आमकां मेळा अशें कर आमेन. सोम्याच्या नावी आमचो आधार तांणी रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्गीच्या बापा विविध नोमण्याच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या तें तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून ती सुमावळे लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडयेक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारीन तुले विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतांव तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आज जुजेवासाच्या नोवेनेच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजो देवासाच्या विनवणे सगळ्या पिड्यांतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखेन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेके सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बाळ मेळ्ळो सांजो देवा सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा तुमी सगळें त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकोट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदांच आसो. Zubol koro
देवास बापा अम्मा पसो विनाती कर बगेन करसोचे कुरवेल नी और आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.